Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर तसेच आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे यांनी आपल्या ऑफिसान चार्ज घेतलो. चार्ज घेताना त्यांना जेन्ना विचारले गेले तेन्ना तेंच्यांनी सांगले की जे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा जेचो वापर आयज मेरेन स्पोर्ट्सा खातीर तितलो जालो ना, त्या स्टेडियमार ह्या 5 वर्सांनी आमकां खुबशे स्पोर्ट्स जाताना दिश्टी पडटले. खरं म्हळ्यार हांव सदांच एक ऑप्टिमिस्टीक मनीस आनी पॉझिटिव्ह एटिट्यूड घेवन मुखार वता. कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय परत एकदा म्हजे कडेन आयिल्लें आसा, त्या बद्दल हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंत यांचे आभार व्यक्त करता. आनी एक नवी जबाबदारी म्हणल्यारूच खेळ आनी युवा वेव्हार, एक नवें खातें आज परत एकदा जबाबदारी म्हजेर दिल्ली आसा. अजून पर्यंत ह्या डिपार्टमेंटाचो खेळान म्हाका तसो खूबच इंट्रस्ट आसा आनी म्हज्या प्रत्येक भाशणांत हांव सातत्यान म्हणटालो की खेळ आनी कला ही प्रत्येक मनशाच्या जिवनान ताका एक नवी ओळख, ताका एक नवी नांव आनी त्याच बरोबर गोंयाक देशाक एक उभारेचेर व्हरपा खातीर आज ह्या दोनी खात्याचो म्हाका दिसता चड योगदान आसा. जे वेळार तर खंयचो खेळ आसूं किंवा जो जाका खेळाक इंट्रस्ट सुद्दां ना, जो मनीस जेन्ना स्पोर्ट्स आसतात, मॅचीस आसतात किंवा इंडिविज्युअल स्पोर्ट्स जेन्ना आसता, त्या वेळाचेर गोंया खातीर जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर जेन्ना स्पर्धा जाता त्या वेळाचेर गोंयाक कितली गोल्ड मेळ्ळी किंवा ऑलिंपीक लेवलाचेर किंवा वर्ल्ड आंतरराष्ट्रीय लेवलाचेर ज्या वेळाचेर खेळ जाता त्या इंडियेक कितली गोल्ड मेडल, हे जे मनशाक खेळाचें ज्ञान सुद्दां ना, इंट्रस्ट ना, हो प्रत्येक मनीस आपल्या ओठांचेर हे दोन काही गोष्टी हाडटा. आनी म्हणूनच खेळाक खंयच्या राज्याची आनी देशाची नविन्यता म्हणल्यारूच एक वळख जर कितें जर आसा खेळा पासून एक वळख मेळपाक शकता. आनी म्हणूनच तुमी पळयलेलें आसा आदरणीय आमचे भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी हांणी खेळाक भरपूर महत्व दिल्लें आसा. आनी खेळाक महत्व दिल्लें असल्या कारणानूच हांव इतलेंच म्हणन की प्रत्येक भुरगो शिकता आनी म्हाका दिसता गोंयांत तरी आज 100% लिटरसी आसा. आनी हें काम करता करता शिकले नंतर बरोचसो एक भुरगो 60 वर्सां नोकरी करता, पूण 60 वर्सां तेगेली नोकरी करता 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 ताका कितलो तेजे कडेन जोड उरता, तो कितें करता हें खबर ना. पूण डेफिनेटली एक 7 वर्सां एका खेळगड्यान जर एका आपल्या आवडीच्या क्षेत्रांत किंवा आवडीच्या खेळांत जर सातत्यान जर योगदान दिलें, एकदा हार्ड वर्क जर केलें आनी तो नॅशनल किंवा इंटरनॅशनलाचेर जर नॅशनल लेवलाचेर जर परजळो जाल्यार म्हाका दिसता 60 वर्सांचे नोकरी जो एक शिक्षीत युवक जो करता तो 7 वर्सांनी आपले जे त्यांनी 60 वर्सांनी कमयलेले आसात, हांव इन टर्म्स ऑफ हॉनोरियम म्हणटा किंवा इन टर्म्स ऑफ पयशां खातीर जे कोण काम करता तांचे वेल्यान म्हणटा, पण ताका एक नवी वळख मेळटा. आनी म्हाका दिसता खंय वता आसतना येतना वतना वाटेचेर सुद्दां अरे तो खेळगडो मरतो, तो ह्या खेळान त्यांनी प्राविण्य मेळिल्लें आसा, अश्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगता. पूण हें सगळें जर करतलो जाल्यार खेळा मळाचेर आशिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर, साधन सुविधा हेजें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. हेंकां उर्बा दिवपाची गरज आसा, हेंच्या पाठीचेर थाप दिवपाची गरज आसा. हांव कोणाचेर टिका करना, जे फाटले कोण स्पोर्ट्स मिनिस्टर जावन गेले तांकां हांव कोणाचेर टिका करना, पूण म्हजें एक वेगळें हांवें स्वप्न बाळगिल्लें आसा. गोंयांतल्यान खेळ कडेन धांवचे, भारताच्या वतीन ते खेळचे आनी सांघीक कामगिरी आनी सांघीक जो खेळ जो आसा त्याच बरोबर वैयक्तीक जो खेळ आसा, जो इंडिविज्युअल जेका आमी म्हणटा स्पोर्ट्स म्हणटात, त्या स्पोर्ट्सान सुद्दां कॉन्सन्ट्रेशन करप हें आज तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण आमचे इंटरनल भागांत जर आमी गेले जाल्यार जे इंटलेक्च्युअली स्किल्स जे आसा, स्पोर्ट्स स्किल्स जे आसात ते सोदून काडप हें आज आमच्या मुखार चॅलेंज जावन आसा. आनी हांव सदांच म्हणटा वी आर हियर टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस, वी आर बॉर्न टफ टू टेक द चॅलेंजीस. आनी म्हणूनच आजच्या युवकांक हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आवर्जून हांव उलो मारता. तुमचे कितें सजेशन्स, तुमचे कितें सल्लो जर आसलो जाल्यार आमच्या पर्यंत तुमी पावयचो. हांव म्हजो
म्हजी वेबसायट आसतली, म्हजी ईमेल आय डी आसतली, तुमकां कितें सजेशन दिवपाक आसता तर सांगचें. त्याच बरोबर हांवें अशें ठरलेलें आसा की पत्रकार जे आसात, जे स्पोर्ट्स मिडिया पर्सन जे आसात, जे खेळा वेळाचेर सगळ्यो काही गोष्टी कवर अप करतात, तांचे सजेशन्स, तांचे सूचना, आनी एक हांव कमिटी फॉर्म करतलो, एक एक्सपर्ट कमिटी, जे स्पोर्ट्सान माहीर आसात, जे रिटायर्ड जाल्ले आसात, जेंकां कोचिंगाक भरपूर तांणी योगदान दिल्लें आसात. ह्या संदर्भात काही गोष्टी म्हाका करप हें इतलेंच म्हत्वाचें. आजचे वर्सा हांव इतलेंच उलोवप, पूण जे त्या वेळाचेर हांवें अजून डिपार्टमेंटाची कसलें अजून पर्यंत खेळाचेर इंट्रस्ट आसा, पूण डिपार्टमेंटाचें अजून ज्ञान ना. आनी तें ज्ञान आनी ते बाकीचे आमचे डायरेक्टर, बाकी सगळे जे वेगळे वेगळे जे ऑफिसर्स आसा, कार्यालय जे आसा, तांकां सगळ्यांक विजीट केले नंतर 1 म्हयन्या नंतर हांव एक डबल प्लॅन तयार करतलो. आनी तो रोड मॅप तो कसो तरेचो आमी पूर्ण करपाक शकता किंवा अचीव करपाक शकता, किंवा थंय जर्नी आमची थंय पावपाक शकता, असो तरेचो संकल्प हांवें ह्या टर्माक भितर दवरलेलो आसा. आनी त्या बद्दल हांव खास करून जे खेळा प्रेमी जे आसात त्यांचे आभार व्यक्त, तुमच्या आशिर्वादान एखाद्या ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मेळपाक शकतात. आनी म्हणूनच तुमचोय तेंको म्हजे खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. हांव इतलेंच म्हणत, प्रत्येक मनशाक इच्छा आसता, आकांक्षा आसता, आपलो गोंयचो एक म्हालगडो, एक खेळगडो मुखार वच्चें. आनी हांव आतांच तुमच्या माध्यमांतल्यान डिक्लेअर करतां, नो पॉलिटिकल इंटरफिरन्स इन द स्पोर्ट्स. तुम्ही आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हणून कंटिन्यू करता. खंयची अशी तुमकां दिसता जी कामां फाटल्या तुमच्या टेन्युअरान उरलेली ती तुमी कंप्लीट करपाक सोदतले? म्हाका दिसता आमची म्हजे फाटल्या फावटी टेन्युअरान जर इनकम्प्लीट जर काम जर कितें उरलें जाल्यार तें कंप्लिटेशन ऑफ द कला अकादमी. बाकीचे सगळे जे प्रोजेक्ट जे आशिल्ले, मुख्य प्रोजेक्ट, आनी आमचे सांखळे, आमचे काणकोणचे रवींद्र भवन, ह्या दोन्ही कला अकादमी आणि काणकोणच्या रवींद्र भवना संदर्भ एम्पल फंड आमी ह्या फावटी बजेटरी प्रोविजन केल्लो आसा. माय प्रायम फोकस वील बी टू कंप्लीट दीस मेजर 2 प्रोजेक्ट. आनी त्याच बरोबर कलाकारांक ज्यो काही गोष्टी थोड्योश्यो फाटी उरिल्ल्या आसपाक शकता, पूण म्हाका दिसता म्हजे पर्यंत जे कलाकारांनी म्हजे पर्यंत कितें मागिल्लें आशिल्लें ते सगळे आमी काही गोष्टी दिल्ले आसात. हेजो अर्थ अशें न्ही की कलाकार 100 रुपये मागतले तेजो आमी 100 रुपये दिवपाक शकतले, अशातले कांय गोश्ट ना. पूण म्हज्या हितूनच्यान पयशांनी कलाकारांक आमी जज करपाक शकनात. आमी तांचे शाबासकेची थाप आनी तांचो मान सन्मान होच कलाकारांचें म्हाका दिसता मोठें एक जैत जावन आसा. आनी हेच मान सन्मान दिवपा खातीर म्हजें खातें जें आसा, कला आनी संस्कृतीक संचालनालय जें आसा तें तत्पर आसतलें अशें हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. सर, बॅक टू स्पोर्ट्साचे प्रमाणें गेले जेन्ना की स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा पळय तो मेंटेनन्स केल्लो ना. एक्झॅक्टली कांपाल स्विमींग पूल आसा, मागीर म्हापशा पेड्यान गेलो थंय खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर, पेडणेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें. म्हणूनच हांवें म्हणलें की हे जे मेजर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी खास करून कितें आसा न्ही, आमच्या सरकाराची एक बरेंच हांव गेली कंटिन्यू गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इवन म्हजे कला आणि सांस्कृतिक संचालनाला काही गोष्टी हांव सांगता. बरेचश्यो मोठ्यो मोठ्यो इन्स्टिट्यूशन्स आसात वेर गव्हर्मेंट हॅज स्पेंड ऑलमोस्ट 60 crores पर रवींद्र भवन और राजीव गांधी कला मंदिर टाइप institutions, but there is no proper maintenance. Why there is no proper maintenance? Actually, I have already given my consent how we have to do the maintenance. But last government I also there, but I did not get any support from all these things. But first and foremost, we have to make a maintenance cell where we have to recruit the people. What is happening? GSIDC is constructing all these institutions or the projects. Once they hand over, nobody knows what is, where is, and when we have to do the maintenance. Nobody knows. The plans are lying with the JSIDC. The other one copy is there with the art and culture. We should not be there. The person who is recruited at the initial stage during the construction, he should be a permanently post in that institution, because he should know what are the facts, what are the important things, what is the problem, plumbing, the refrigeration, then the AC.
electricians. These are the people should know the periphery of that institution, and then only it is possible for us to maintain this institution. But to maintain the institution, see, it is just like a house. Every person in the state of Goa is living in a house. They know how to maintain the house. It's the same thing. We have to maintain this institution. Because if we do the maintenance at the proper time, then only it is possible us to maintain the entire institution or the building with low cost. And that is what I am going to focus in terms of the art and culture infrastructure project, and also in the sports department. This is the two major works I have to do it. I think SAG is also having the engineering section, but the art and culture department is not having the engineering section. We will club at least this 5 years of time. We will club both the department at least in the maintenance period, and I will try to give the best maintenance whatever the existing buildings or the institutions are there. फाटल्या टेन्युअरान तुमकां फायनान्शियल असिस्ट मेळना म्हणटा तुमी मेंटेनन्स जर पळोवपा वचत जाल्यार. नो फायनान्शियल असिस्टंट आज पर्यंत कितें जाल्लें आसा न्ही, काही इन्स्टिट्यूशन जी आसा ती जीएस मेजर प्रॉब्लम कितें जालो, सिस्टम हॅज टू बी चेंज. वॉट इज द सिस्टम की GSIDG has constructed all this institution, but during the maintenance they have put one clause. What is that clause? If the maintenance estimated cost is more than 110 crores, then only GSID is going to take up that work. The rest thing should be done by the PWD. This is not fair. This is not fair. The project which has been initiated by the GSIDC, either they have to maintain it, or the department who is taking the possession of that project should have their own engineering section to monitor all these things. And this is what rightly I am going to focus, at least till I am there on this chair. Sir, about Bhartis, Ravindra Bhavan, last time you had given assurance. या कितें जाल्लें आसा न्ही, हांवें एश्युरन्स बरेच फावटी दिल्ले आसा, आनी हांव तुका एकूच गोश्ट सांगता, बार्देशकारांक हांव केन्नाच निराश करपाना. कारण खरें म्हणल्यार गोंयचे बरीचशी नाटकां किंवा बार्देशच्या तालुक्यांत बरेचशे सांस्कृतीक एक बरोचसो एक रस आसा, गंध आसा, पूण जमनीचो विशय आसा. वी हॅव बीन एलोकेटेड द लँड ऑफ ऑलमोस्ट 29,000 स्क्वेअर मीटर ऑर समथींग, बट देर इज अ डिस्प्यूट्स ऑफ द टेनंट्स. अनलेस अँड अंटील हे टेनंट्साचो विशय आमी सॉर्ट आउट करना तोपर्यंत बार्देशचे रवींद्र भवनाचे आमी फावंडेशन घालपाक शकना. आनी हे स्थानीक जो आमदार जो आसा, आमी बरेचशे प्रयत्न केल्ले आसात. इट इज नॉट मीन दॅट टेनंट आमचे कडेन येतले आनी तदनंतर आमी ते, वी आर कंटिन्युअसली फ्रिक्वेंटली वी आर अप्रोचिंग टू द टेनंट्स. Now I think only the 2 tenants we have to settle. How we are going to settle that MLA Joshua is looking after that matter. And definitely the moment हो जो लँड जो विषय जो आसा तो क्लियर जर जालो जाल्यार फर्स्ट फाउंडेशन विल बी ऑफ लेट डावन ऑफ दॅट बार्देश रवींद्र भवन. वी आर ऑलरेडी हॅव्हिंग द डिझायन रेडी. ओनली after finalizing the land, we have to take the administrative approval and floating the tender, and immediately we have to put the foundation. We can expect this year, sir? Definitely. See, what I have told, even I am ready tomorrow to put the foundation. Problem is of the land issue. If the land issue is amicably sorted out, then it is very easy us to build the infrastructure. Okay, sir. Apart from that land, another land is there. Means if suppose that fellow is not ready to give the land, so Ravindra Bhavan will. Actually, all are ready, but only the I think some terms and little bit they are binding on that. And one person, I think, is not in station. He's not in Goa. I think he's abroad, and I think the Joshua will more in capacity to explain all these things issue. सर एक लास्ट विचारता, श्यामाप्रसाद मुखर्जी हो स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, पण तो आता सध्या यूज जाता पॉलिटिकल सगळे एरिया खातीर. सो तो स्टेडियम स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तुमी कितें कशें नो हो व्हेरी सेन्सिटीव प्रश्न तुवें म्हाका विचारलेलो आसा. कारण आज श्यामाप्रसाद स्टेडियम ज्या अर्थान आज तो बांदिल्लो आसा तेजो त्या तरेन तेजो उपयोग जायना. पर डेफिनेटली कितें आसा पॉलिटिकल, आय डोंट थिंक द पॉलिटिकल तुमी केन्ना मिटींग जालें हें म्हाका कांय खबर ना.
But I think our swearing ceremony has been conducted. ना व्हडलो मेजर हे जालो तो एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो तेंचे चल्याचें लग्न सुद्धा थंय जालें. झाले मागीर I cannot. सर ते राहुल गांधी विजीट करून गेले, मिटींग जाली काँग्रेसची सभा, मागीर बीजेपीची सभा Sir, जाली. it is a commercial. First of all, let me talk. This is a commercial. जर स्पोर्ट्स इव्हेंट अशें कांय दिसूंक ना. ना आनी तेच हांव येता ताजेर येता. म्हणजे हांवें कालूय म्हाका एक प्रश्न केल्लो आशिल्लो, म्हाका दिसता लोकमतानूच म्हाका काल प्रश्न केल्लो आशिल्लो. हांव ह्या संदर्भात ज्या वेळाचेर येदो व्हडलो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम अजून पर्यंत स्पोर्ट्स इव्हेंटूच थंय हाडूं ना किंवा कोणी प्रयत्न केला ते म्हाकाय कांय खबर ना. जाल्यार तो कसो स्पोर्ट्स कोण क्रिकेट घेवन ते हॉलान आमी खेळपाक शकता, फुटबॉल आमी खेळपाक शकता, बास्केटबॉल थंय 2 पोल उबे केले वचपाक शकता. देर शूड बी प्रॉपर गेम्स, नो देर शूड बी प्रॉपर प्लॅनिंग सो दॅट एक्चुअली फाटले पळय 2008तल्यान आमी म्हणटात की नॅशनल गेम्स नाव ऑलमोस्ट 14 years हॅज बीन पास, नथींग हॅज बीन कम. आय एम नॉट गिविंग यू एश्युरन्स दॅट आय एम गोइंग टू डू द नॅशनल गेम. सी हांव जें कितें शक्य आहा तेच कांय गोश्टी हांव उलयतलो, बट आय विल डेवलप द स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी. That is my aim, that is my more focus, that is my goal also. पण डेफिनेटली जितल्यो गेम्स जर खंय महाराष्ट्रा किंवा ह्या लागींच्या भितर जर जावपाक जर जाय आनी तें गोंयकारांचें एक स्वप्न जें आसा की नॅशनल गेम्स जावच्यो गोंयांत जावच्यो गोंयांत जावच्यो, त्या संदर्भात आमचे ऑनरेबल युनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जे आसात तांकां मेळ्ळे नंतर, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे आसात तांकां मेळ्ळे नंतर, आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसात तांकां तांचे कडेन चर्चा केले नंतर ह्या पावड्यार आमी पावलो घालतले. कारण आमी नॅशनल गेम्स घेवप म्हणल्यारूच तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलू सारकें करपाची गरज आसा. इतलो फंड आमचे कडेन आसा काय कितें होय आमी विचार करता. कारण म्हजे कडेन खूब ड्रीम आहा, म्हजे कडेन नवी नवी इनोवेटीव आयडियाज आसात, बट फायनली आमचे खंय उरता, पण फायनली आमचे खंय हांगा उरता, फायनान्सा कडेन उरता. पण आज जी सक्सेसीव जी गव्हर्मेंट आयिल्ली आसात ह्या क्षेत्रा कडेन तेंच्यांनी केन्ना लक्षूच दिवना. कारण हें क्षेत्र अशे तरेचें हें आसा की गोंय राज्याची एक ताका नवी झळाळी मेळपाक शकता, एक उभारी मेळपाक शकता. आनी ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी जर आमी जर केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली वी कॅन क्लिक इन द स्पोर्ट्स. आनी आमी अभिमानान म्हणपाक शकता रे अरे तो गोंयकार मरे आमचो भाव, ती गोंयकार मरे आमचे. पण हांव तुमचे सद्या माध्यमांतल्यान हांव अभिनंदन करता करिश्मा पारकर म्हणून, जेणे फाटल्या 2 दिसां पयलू ताणें ब्रोन्ज मेडल मेळयलेलें आसा इन शरीरश्टो स्पर्धेन. आणि आत्ता हांव तेजे कडेन तुमचे कडेन येवचें पयलीं हांव पर्सनली तेजे कडेन ताका हांवें कॉंग्रेच्युलेट केल्ले आसात. शी इज ऑल्सो हॅविंग सम डिफिकल्टीज, बट डेफिनेटली आय विल ट्राय टू रिजॉल्व दॅट डिफिकल्टीज. कारण कशें आसा न्ही, सरकार जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर इतले जर पयशे जर मडपाक जर शकता, नाल्यार ह्या भुरग्यांचो फुडार घडोवपा खातीर आमकां काम करप हें तितलेंच महत्वाची गरज आसा. ह्या भुरग्यांच्या फुडारा बरोबर गोंयचें नांव, ताची मान शान वयर सरतली, अशा माध्यमांतल्यान काही गोष्टी करणे हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो की स्पोर्ट्साची जेन्ना आमचे सगळे जे स्पोर्ट्स जे हे आसात एक्सपर्ट्स जे आसात तांकां मेळ्ळे नंतरूच काही गोष्टी हांव तुमचे कडेन परत एकदा संवाद करतलो. सर लास्ट सांगता म्हणजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ह्या 5 वर्सांत आमकां स्पोर्ट्स पळोवपाक मेळटलो. डेफिनेटली मेळटलो. ओके, थँक्यू. Ani, how much work has been completed of Kala Akademi? I think major work, structural work has been almost 90% it is completed. Now we are going to enter into the finishing work. But you might be also knowing that it requires some more time for finishing the work. Definitely I will see that Kala Academic's work will be completed by August, September of this year.